11 तारीख लागीं पावता तशी सगळ्या राजकीय पक्षांची धाकधूक वाडटा. बुधवारा बीजेपीच्या सगळ्या कॅन्डिडेटांची रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकारा बरोबर पणजे बसका जाली. मिटींग सांजे मेरेन चलताली. बीजेपीचो दर एकलो म्हणटा सरकार बीजेपीचेंच, मात प्रत्येकाचो आंकडो मात वेगवेगळो. आय एम डेफिनेटली कॉन्फिडंट. म्हजें एक्सपेक्टेशन आसा की म्हाका सगळीं 22,300 मतां पडची म्हणून. डेफिनेटली फाटल्या 5 वर्सांक आमी जे प्रेजन्स दाखयला लोकांक, सो दिसता की लोकांचो डेफिनेटली आमचे हेवटेन सपोर्ट आसा, मतां आमकां पडटली. ते 5 वर्सां आमी प्रामाणीकपणे प्रत्येक लोकांच्या दारान वचून सगळे जे सरकाराचे जे पळय ज्यो बऱ्यो गोश्टी आमच्यो आसा त्यो पावयल्ल्यो आसा. सो कांय सेल्फ इंट्रस्ट आमी पळोवना. वी हॅव बीन देर फॉर द पीपल एंड वील ऑलवेज बी देर फॉर द पीपल ऑफ तालिगांव एंड गोवा. सो आय एम डेफिनेटली कॉन्फिडंट की लोक आमकां निवडून हाडटले. भारतीय जनता पार्टीचे कमळ एक आढाव घेवपाक आमकां आपयल्ले. कितें डिस्कशन जालें, कितें रिगार्डींग हें आमचे द विनिंग चान्सेस आनी एवरीथींग अशें. हय, इट इज 1-to-1 or ओवरऑल मिटींग आशिल्ली? इट इज 1-to-1 ओन्ली कॅन्डिडेट्स. हय. कितली काडलेली? कितें म्हटलें? रिडींग कितलें? रावंड अबावट 2,500. तुमची लीड? हय. ही फाटल्या फावटी आशिल्ली लास्ट टायम आरएम आयले तेन्ना थोडे ऑफिस बेरां मेळपाचे आशिल्ले आनी मंडळ समितीचे अध्यक्ष बी, आनी कावंटींग जें आसा तेजे कावंटींग एजंट्स अपॉयंट करपाची बी ते खंय खंय केले ते रिव्यू घेतला. आनीक पोस्टल बॅलट वोटींग उरलां तें कंप्लीट जालां काय ना, नाल्यार सगळ्याक करून घेवप. सांगलें आमी पयलीं सांगता 26 येतले म्हणून. 26 1-2 कमी जास्तूच जाय सांगूं जायना, पूण भारतीय जनता पक्ष आमी गोंया भितर सरकार स्थापन करतले 100% शुअर आसा. सीएम कॅन्डिडेट कोण सीएम सगळे आमदार मेळटकच थरयतले आनी पार्लिमेंटरी बोर्ड थरयतलो. Just a preparatory meeting for the 11th of the because 11th of March is the counting. So therefore we discussed regarding the preparations that are being by each of the candidates. So we discussed, that's all. Nothing really such. कांयच आमी पयलींच्यान सांगता तो स्टँड आमचो आयज मेरेन आसा की आमी बीजेपी वी वील फॉर्म द गव्हर्मेंट विथ मेजॉरिटी. काय ना आमचे एक पर्सनल ना, पण तुमचे आज रिव्यू कितें घेतला कावंटिंगाचे? रिव्यू नको हांव सांग ते आरएम पळयतालो ते तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी रिव्यू खंयचे ते तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी? ना 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 हांव म्हजें पर्सनल कामां तुमचे हितून कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमची लीड कशी खंयचे पडयता ते तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी? खबर ना हांव नको ते ठरयतले. तुजी लीड तुमी आमी इलेक्शन लडोवपाचें काम, इलेक्शन लडोवपाचें काम आमचें. लीड येवपाचें बी ते 11 तारखेर न्हू कितें आमी एक्सपेक्टेशन कितें एक्सपेक्टेशन करपाचो प्रश्न ते ना न्हू. रिजल्ट 11 तारखेर 2 दीस राव आनी पळय न्हू. अंदाज आसतलो न्हू खंयचो तो? तुमचें एक्सपेक्टेशन? अरे बाप्या हांव कसलो कर्माचो अंदाज. हांव 4 फावटीन इलेक्शनां जिखना आनी कितें अंदाज करतलो की म्हाजो विश्वास 11 तारखेर रिजल्ट येता तेचेरूच. एकदा कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशा पद्दतीन मतदारांचो कौल आसा हें विचारपा खातीर सो रक्षा मंत्री आनी बाकीची आमची भारतीय जनता पार्टीची टीम हांच्यानी संदर्भांतली ही मिटींग आशिल्ली. आमकां खात्री आसा की आमी सांखळी मतदारसंघ जिखताच, पण पुराय गोंयांनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार पूर्ण भोवमतान गोंयकार निवडून दितले हाची खात्री आसा. त्या खातीर 11 तारीख ही भारतीय जनता पार्टी खातीर आसतली. मार्जीन निश्चितच आमी 4,000+ मार्जिनात सांखळी मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी जिखतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.